बीच वेडिंगे खातीर केल्ली दरवाड नेमणी फाटी घेतल्या। ब्रीच वेडिंगे खातीर दिसाक 1 लाखाची दरवाड केल्ली। दर्यादेगेर लग्न वा हेर इव्हेंटाक हे शुल्क पयली भशेन 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आसतले। 5 दिसां उपरांत दर दिसा 10,000 रुपया वाडटले। गोय राज्य हे सगळ्यांचेच फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून मानले वयता। हांगा वेडिंग डेस्टिनेशन जायती जातात। ह्या खातीर गोय सरकारान वेडिंग डेस्टिनेशनचे रेंट जे आसा भाडेपट्टी ही वाडोवन 1 लाख केल्ली। म्हणजेच ह्यान पयलीं जर कोण वेडिंग डेस्टिनेशन करता जाल्यार ताका दर दिसा 1 लाख रुपया दिवचे पडटाले। पूण आतां ही भाडेपट्टी फाटी घेवन राज्य सरकारान जे कोण वेडिंग प्लॅनर्स आसात त्यांच्या खातीर एक बरी खुशखबर दिल्या। ते म्हटल्यार आतां 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आनी त्याच्या फुडल्या प्रत्येक दिसा खातीर 10,000 रुपया अशें रेंट जे आसा ते गोंय सरकाराक फारीक करचें पडटलें। ह्या खातीर जे इव्हेंट प्लॅनर्स किंवा वेडिंग प्लॅनर्स आसात त्यांच्या खातीर एक खुशखबर जावन आसा। जी भाडेपट्टी वाडयल्ली ती फाटसून घेतिल्ल्या गोंय सरकारान। अश्यो नवीन नवीन अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।